नमस्कार. गोवा टुडेत राधिका कामत सातोस्कराचो येवकार. सविस्तर खबरां आनी हेडलायन्स. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनातल्या वादा उपरांत दामोदर मावजोची प्रुडंटाक खासा मुलाखत. वाद करप्यांक गोंयकारपणाची देख दिवन जाप. अभयारण्याक लागूनच गोंयांत मेळटा उदक म्हणटा राजेंद्र केरकार. लोक म्हणटात अजून अभयारण्याचीच प्रक्रिया सारकी पुराय जायना. वाघाचो प्रश्न मागीर. तेजपाल केशींत गोंय सरकाराची आव्हान याचिका हायकोर्टात दाखल. तेजपालान ट्रायल कोर्टात वचचे. जामिना खातीर नव्यान अर्ज करचो. हायकोर्टाचो निर्देश. लायटीच्या खात्यांत फाटल्या 2 वर्सांत 4,500 पेंडिंग अर्जांतले 2,500 क्लियर. एक्स्ट्रा लोड 3 फेज नावां बदलपा खातीरचे आशिल्ले अर्ज. आनी केरळांतूय कोंकणी भाशा केंद्र करपाचो राज्यपालाचो हावेस. साहित्यीक पुंडलीक नायकाचो भोवमान. कोंकणी राजभास जाल्ल्यान गोंयाक फायदो. रवी नायकाचे विधान. खबरो विस्तारान. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात वाद जातकीच ज्ञानपीठ पुरस्काराचे मानकरी दामोदर मावजोन प्रुडंटाक खासा मुलाखत दिली. साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष कौतिकराव ठोले पाटलान कोंकणी मराठी वाद परत उस्तुपाचो यत्न केलो खरो, मात तांकां ज्या रितीन भाई मावजान जाप दिली ताची साहित्य संमेलनाच्या माटवांत उफाट तोखणाय जाल्ल्या. औचित्य भंग करप्यांक मर्यादा सोडिनासतना सडेतोड जाप दिवन भाईन गोंयकारपण म्हळ्यार कितें तें दाखोवन दिलें अशी सगळ्यांचीच प्रतिक्रिया. मंत्री धरून म्हाका म्हजे कडेन उलयताना म्हणटाले काय हे चाललंय, कशाला हा वाद इकडे उपस्थित करत आहेत. काही जणांनी सांगले हाका स्वागताध्यक्षाक एक चिठ्ठी पाठवना ताना बंद करा म्हणून. एक म्हणजे ताणी कितें सांगले हे लोकांक आवडले ना. हांवें मनात उरले की अनुल्लेखान मारतलो ना उल्लेख करतलो ताणी कितें म्हणटा. पूण मागीर हांवें चिंतलें अशें की जर हांवें कांयच उल्लेख केलोच ना जाल्यार गोंयकारांक दिसतलें आमी जिखले म्हणून आनी ताणी सांगलें तें खरें म्हणून. तुमी म्हणटात न्ही ते 66 वर्सां पयलीं थॉमस स्टिफन्सान कितें बरयलें तें आतां हें पळय मळे नामदेव, संत नामदेव वारकरी पंथाचो जो सगळे कडेन भोंवतालो आनी भौभाशीक म्हूण ताका लेखताले. ताणें गोंया येवन कोंकणी प्रदेशांत येवन कोंकणीन रचना केली आनी बाबा बोरकर म्हणटालो की हो कोंकणीतलो आद्य कवी. ही साहित्य संमेलनाचो प्रमुख पावणो म्हणून वता. अशे वेळार जेन्ना हे ठाले पाटलांचें भाशण सुरू जालें, हें भाशण जेन्ना तुमी आयकुपा लागले तेन्ना तुमच्यो भावना कितें आशिल्ल्यो? डेफिनेटली अनपेक्षीत आशिल्लें. शुद्ध मराठी भितर ताका औचित्य भंग म्हणटात, तो औचित्य भंगय ताणी केलो. पण हे आयकतना तुमकां कितें दिसलें? हे औचित्य भंग केले ही सगळ्यांची भावना आशिल्ली. स्टेजीर जे 50 लोक आशिल्ले, 60 लोक आशिल्ले ते प्रत्येकाक दिसले. आनी म्हाका तर कितले जाणांनी मागीर येवन मेळून म्हाका म्हणटाले व्हॉट इज डेअरिंग, म्हणजे तुम्ही फार धाडसानं हे सांगितलं. हांवें धाडस कसलो, जे सत्य आहे ते सांगायला धाडस लागत नाही. ताणी एक वाक्य वापरलें ती की कोंकणीक राज्यभाषाचो दर्जो मेळ मेरेन दामोदर मावजो मराठींतल्यानच बरयताले म्हणून. ह्या गजालीक तुमी आज जाप कशी दितात? की गोंयकार 100% गोंयकार फक्त कोंकणी उलयता आनी गोंय भायल्यान जे गोंया येवन रावल्यात महाराष्ट्रीयन लोक ते मराठी आपली मातृभाषा उलयतात. तांकां आमचें ऑब्जेक्शन ना. आनी राज्यभाशेचो प्रश्न सोंपला तेन्ना तो परतून उखलून काडूं नये. ताणें बाकीबाबांचोय उल्लेख केलो. बाकीबाब जर कोंकणी मनीस जाल्यार मराठींतल्यान कित्याक बरयतालो असो एक सामको अजब तर्कय ताणें लायलो. त्या गजाली कडेन तुमी कशें पळयतात? बाकीबाबाचो इतिहास तांकां खबर ना. ज्या बाकीबाबान मराठींतल्यान इतलें रचलें पूण ताणें आपली मातृभाषा कोंकणी हो स्टँड केन्नाच सोडलो ना. ताका इवन साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद चोरून आयिल्लें. तुम्ही भाषेशी तडजोड करा म्हणून सांगितले आणि बाकीबाब ताड करून उठून उभे राहिले आणि त्यांना खडसावून सांगितले तुमच्यासारख्या साहित्यिकांच्या तोंडी तडजोडीची भाषा अजिबात शोभा देत नाही. त्या लोकांना काहीच खबर नाशिल्लें. हे फाटलो इतिहास ते विसरून गेले. 1964 साली मडगावात झालं,
तेव्हा मी ऐकतोय की हेही तिकडे होते कोकणीची मागणी करायला. हांवें सांगले होय आम्ही आमची अस्मिते खातीर झगडप आम्ही न्ही जाल्यार कोणें. तांच्या मुखार हांवें 2 पर्याय दवरले. तांकां सांगलें हांवें हे पहा तुम्ही जे आरोप केले त्यांना उत्तर द्यायची ही वेळ नव्हे कारण एज इट इज वेळ झाला. आणि दुसरी सांगता तांकां हांवें की एक सजेशन दिता मी उद्या आहे परवा आहे तुम्ही एखादा परिसंवाद ठेवा ना. तिथं मी काही विद्वान नाही मी तयार आहे तुमच्या प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर द्यायला. तुम्ही एक परिसंवाद ठेवावा. आणि दुसरी झाली निमाणे पुढील मराठी साहित्य संमेलन 60 वर्षांनंतर 60 वर्ष पहिली 1964 जें जाल्लें ताजे नंतर 60 वर्षांनी 2024 वर्सा तुम्ही गोंया घेयात आम्ही कोंकणी लेख तुमचे मराठी साहित्य संमेलन यशस्वी करून दाखयतात चॅलेंज दिली आणि मराठी लेखकांच्या सहकार्यान. तुमकां दिसता की इनस्पायट ऑफ वॉट हॅपन्ड येस्टरडे एक नवीन अध्याय सुरू जावपाक शकता काय कितें? हांव मातसो सकारात्मक नदरेन पळयता. हांवें एक वाक्य जोडिल्लें आपण वाद नको संवाद करूया आणि संवादांतल्यानच हे प्रश्न सुट्टले. आणि तातूंत एड केल्लें हांवें सीमावाद असो भाशावाद असो राजकारणांतले वाद असो वादान सुटनात अशी भुमिका हांवें थंय घेतिल्ली. आणि तांकां तेंय उदाहरण दिलें की रशिया आणि युक्रेन हाजे मदीं जे युद्ध चालू आसा ताजें कारण तांचे मदीं संवाद जायना. गोंयांत जर कोंकणीचो आग्रो धरतात तेन्ना तुमी वादी कशे म्हणटा. होच म्हजो हें आसलो. गोंयांत जेन्ना सगळे लोक कोंकणीच उलयता आनी जर कोणी असो मराठी मागता जाल्यार तो मराठी वादी. ही भुमिका म्हगेली तेन्नाची आनी अजुनूय तीच आसा. टायगर रिझर्वाचो राना वाठारांतल्या लोकांक त्रास जातलो म्हण राना मंत्री म्हणटा. ल्हान राज्याक टायगर रिझर्व परवडपाचो ना. एक्टिविस्ट म्हणटात लोकांचे पीक आनी जमनी डिमार्केट केल्यार विरोधकांचो प्रश्नच उरचो ना. गोंयचो पर्यावरणाचो जाणकार राजेंद्र केरकार म्हणटा फक्त कोर झोनांत लोकांच्यो एक्टिविटी बंद जातल्यो बफरांत न्हय. अभयारण्या आनी टायगर रिझर्वाक लागूनच उदकाचे स्रोत साल्वार जातात अशें तांचें म्हणणें. There's a lot of fear. They feel that wildlife sanctuary came, they had a lot of problems. They feel if the tiger reserve comes, that they'll have major problems. Let me tell you, there are a lot of issues pertaining to core and buffer, and there are a lot of layers there to the tiger reserve. Whether Goa has that type of space, सगळ्यात पयली लोकांचो इंटरेस्ट म्हाका प्रोटेक्ट करूंक जाय. People and the forest department and the people have to coexist. अगर आपने टाइगर रिजर्व नोटिफाई किया तो ये जो लैंड है वो टोटल फ्रीज हो जाएगा. टोटल लैंड फ्रीज हो जाएगा. अभी आपको संधि है. अभी प्रोपोज वाइल्ड लाइफ है. हमारा जो कल्टीवेशन है वहाँ तो नेचुरल फॉरेस्ट नहीं है कल्टीवेशन में. तो वो लैंड पहले बाहर आना चाहिए, डी नोटिफाई होना चाहिए. अगर ये डी नोटिफाई होता है तो जो बचता है वो प्योरली फॉरेस्ट लैंड बचेगा. वहाँ प्रॉब्लम नहीं है, किसी को प्रॉब्लम है, गांव के लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हो जो रॉन्गफुल जो चीज़ें आप कर रहे हो. पहले आपने वहाँ का जो प्रैक्टिकल ग्राउंड लैंड है वो डिपिक्ट नहीं किया है. कितना फॉरेस्ट लैंड है नोटिफाइड एरिया में, प्रपोज वाइल्ड लाइफ में, कितना कल्टिवेबल लैंड है, कितना लोगों का वहाँ घर है, कितना लाइव स्टॉक है, ये डिमार्केशन नहीं हुआ है. So unless and until you provide utmost protection, the legal protection to the forested area, it is highly impossible in democratic country like India to protect the water resources. The 43% of Goa population get water through the single river, that is Mandavi, which is called as Madai in Sattari Taluka. And the most of the tributaries of this river, you can take the case of the Khandepa river, which is called as Dudhsagar river. It originates in the Western Ghat area of Karnataka in Kai Tiger Reserve. So Karnataka converted the Dandeli sanctuary into Tiger Reserve, and that is why you can see a beautiful, the majestic waterfall of the Dudhsagar. So gift of the Karnataka to Goa is the Dudhsagar waterfall. So whatever water which is coming through the forest of Karnataka, right from Degaon, Gawali area, that is the gift of the Bhimgad Wildlife Sanctuary to Goa. There are 31 villages inside the Mahadev Wildlife Sanctuary. Whatever kaju plantation presently the people are possessing, so their activities will be continued.
So there is the core zone area or the buffer zone area. If the tiger reserve is constituted, then there will be the core zone area. So in core zone area where rich forest cover is there, no activities like this will be allowed. But buffer zone or where the villagers are having the possession of the cashew plantation, the horticultural plantation, agricultural activities, everything will be allowed just like the normal. तेजपाल रेप केसीत ट्रायल कोर्टाच्या निवाड्या आड गोंय सरकारान घाल्ली आव्हान याचिका हायकोर्टान दाखल करून घेतल्या. तेजपालान ट्रायल कोर्टात वचचें आनी जामिना खातीर नव्यान अर्ज करचो अशेंय हायकोर्टान स्पश्ट केलां. पासपोर्ट रिन्युवला खातीर तेजपालाक थाकाय दिल्या. 2013 आपल्या वांगडी पत्रकाराचेर रेप केला म्हूण तरुण तेजपालाचेर आरोप. ट्रायल कोर्टान ताका निर्दोश सोडिल्ल्यान गोंय सरकारान हायकोर्टात आव्हान याचिका घाल्ली. ती याचिका हायकोर्टान दाखल करून घेतल्या. तेजपालान सरकाराच्या आव्हान याचिकेक विरोध करतना अर्ज केल्लो. तो भायर मारतना हायकोर्टान निरीक्षण नोंद केले ते अशें. पयल्याच पावण्यार केस उजवाडाक आयली आनी ताचेर वादूय जालो. निर्दोश सोडपाच्या आदेशांत कारण स्पश्ट करपी लायन सखोल छाननी आनी पुनर्मुल्यांकन आसपाक जाय. जाचेर आरोप आसा ताणें पिडीतेक धाडिल्ले SMS, WhatsApp, ईमेल मेसेजींची पुराव्या खातीर सखोल छाननी आनी पुनर्मुल्यांकना खातीर गरज पडूंक शकता. पिडीतेच्या वर्तना विशीं न्यायाधीशाच्या निश्कर्शां कडेन परत पळोवपाची गरज पडूंक शकता. तुमकां खबर आसा की 21 मेक फाटल्या गेल्या वर्सा ट्रायल कोर्ट म्हणजे सेशन्स जजान तरुण तेजपालाक एक्विटलाची ऑर्डर दिल्ली आणि त्याच प्रमाणे स्टेटान गव्हर्मेंटान अपील फायल केल्लें बिफोर दी ऑनरेबल हायकोर्ट. सो त्या प्रमाणे हायकोर्टान आमचें आनी सरकाराचे दोगांयचे वर्जन्स आयकून आज तांकां लीव टू अपील ग्रांट केल्ली आसा. कोर्ट हॅज बीन सॅटिस्फायड ऑन द only on the aspect of prima facie case that there is a ground to take a relook at the order. हायकोर्टान तेजपालाक ट्रायल कोर्टात वचपाचे निर्देश दितना जामिना खातीर नव्यान अर्ज करपाक सांगला. We have to appear before the London trial court and we should be admitted to bail on the same conditions as were initially imposed. रिन्युवला खातीर तेजपालाक सोडचो म्हूण हायकोर्टान ट्रायल कोर्टाक निर्देश दिला. रिन्युवला उपरांत तेजपालाक पासपोर्ट रिलीज करपा खातीर परत कोर्टा मुखार वचचें पडटलें म्हणूनय कोर्टान सांगला. आणि कोर्टान ट्रायल कोर्टाक डायरेक्शन दिलां की आमचो पासपोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ रिन्युवल रिलीज करचो म्हणून आणि देर आफ्टर कोर्ट वील कन्सिडर अवर अदर एस्पेक्ट फॉर रिलीज ऑफ द पासपोर्ट. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर सध्या इन एक्शन. लायटीच्या खात्यांत फाटल्या 2 वर्सांत 4,500 अर्ज पेंडींग आशिल्ले. 2,500 ताणें खंय क्लियर केल्यात. एक्स्ट्रा लोड 3 फेज नांवां बदलपा खातीरचे अर्ज आशिल्ले म्हूण सुदीन सांगता. कोणूय पयशे मागून कामां करतात जाल्यार खंय सुदीनाक कळोवचें. लायनमॅनाच्या सेफ्टीची तो जबाबदारी घेवंक तयार. गोवा इंजिनियरींग कॉलेज कॅम्पसांत 1 मेगावॅट पॉवर प्लांट घालपाचो खंय ताजो प्लान. आज हांव गोवा इंजिनियरींग कॉलेज कॅम्पसांत आसा आनी ह्या हातूंत जर हांवें 1 मेगावॅट प्लांट जर केलो आसत जाल्यार नक्कीच ताजो फायदो गोवा इंजिनियरींग कॉलेजी बरोबर फुडेंतल्या लोकांक खरो तरी जातलो. आनी तें करपाचो म्हजो प्रयत्न आसतना ज्या वेळार जो डिपार्टमेंट म्हजे कडेन आयलो त्या वेळार ताका योग्य न्याय दिवपाचो प्रयत्न म्हज्या हातांतल्यान जाल्लो आसा. तसोच पावर डिपार्टमेंट, हावजींग आनी रिन्युवेबल एनर्जी हातूंतूय योग्य निर्णय घेवन योग्य काम करून लोकां पर्यंत पावोवपाचें हें हांव घेता. पावर डिपार्टमेंटान लोड वाडोवपा खातीर पयशे घेताले ते वेळार 4,500 कनेक्शनां लोड चेंज इन नेम ही सगळी पेंडींग आशिल्ली. ती कित्याक ताची म्हायती काडात पेंडींग गेली 1 वर्स पेंडींग आशिल्ली. आमी ह्या 4 दिसांत 18 तारखेक हांवें मिटींग घेतल्या. तांकां टार्गेट केल्लें 19 तारीख. आज पसून म्हाका रिपोर्ट आयला तो 2,500 कनेक्शन्स चेंज इन नेम आनी एक्स्ट्रा लोड हे क्लियर जाले आनी केली. आनी 2,000 उरल्या पळय तांकां 24 तारीख टायम दिला. सेक्रेटरी सोमारा तांचे बरोबर बसता आनी त्या नंतर आय वील टेक दॅट. ह्या कॅम्पसांत आय एम डिक्लेरिंग दॅट आय वील विथ द हेल्प ऑफ गोवा इंजिनियरींग कॉलेज 1 मेगावॅट सोलर हे प्लांट हांव घालतलो.
घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळत राहात प्रुडंट. भारताच्या स्वातंत्र्याच्या चळवळीचे फुडारपण जरी आदोगादांनी केले तरी आदोगादाचो वेवसाय हो नोबल वेवसाय आसा म्हूण सुप्रीम कोर्टाचो जुईज B.R. गवई उलयलो. पर्वरी हायकोर्टाच्या बिल्डिंगेत उदयोन्मुख आदोगादां खातीर दवरिल्ल्या मूलभूत विधी शिक्षण कार्यावळ जाली. ज्युनियर आदोगादांनी यश मेळोवंक कितें करपाक जाय ताचेर कार्यावळींत मानेस्तांनी मार्गदर्शन केलें. Money is not everything. As you are just entering the legal profession. The legal profession is called a noble profession. It is a profession which has given so many noble persons to the country. The country's freedom movement was dominated by the lawyers, be it Mahatma Gandhi, Vallabhbhai Patel, Motilal Nehru, Jawaharlal Nehru. Even after independence, the lawyers fraternity has contributed immensely to the political or social field, and therefore money is important, but money is not something, not everything. And I am sure that if in the initial years you put in hard work and keep money on a secondary level, you will reach a stage that money will follow you, and for that you have to strive hard, you have to build a reputation. ज्युनियर आदोगादांनी येस मेळपाक कितें करपाक जाय ताचेर मुंबय हायकोर्टाचो मुखेल जुईज दिपांकर दत्तान मार्गदर्शन केले. The law profession is a very demanding profession, and the senior lawyers that you see now, no one has succeeded without a struggle. This struggle has to start from day one. This is bottom touching. You just go and sit on the chair, show your face to the judge will not ask you anything. You get the money. So that is that last stage. No work, only money. But for that you must attain that stature, that you are such an advocate, even if you sit, the judges, by viewing your demeanor in court, may only ask you one question, you will not be interrogated. One question, one answer from the senior counsel, the judge understands what is the matter. So please keep this in mind. मजगती बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा खातीर नव्या कचेरीचे नव्या हायकोर्टाच्या बिल्डिंगेत उक्तावण जाले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. केरळातूय कोंकणी भाषा केंद्र सुरू करपाचो हावेस राज्यपाल PS श्रीधरनान उलोवन दाखयलो. साहित्यीक पुंडलीक नायकाचो भोवमान सुवाळो फोंड्या जालो. त्या वेळार थंयचो आमदार मंत्री रवी नायकान मराठी आड कोंकणी आंदोलना वेळारच्यो गजाली सांगतना कोंकणी राजभास जाल्ल्यान गोंयाक कसो फायदो जालो ताचो खासा उल्लेख केलो. I would like to say in Kerala also this great language in certain areas, the people who ran away from this place in 15th century are in Alapi, Cochin, Mangalore and other places. In their houses, their mother tongue is the Goan language, and so I have got my own attachment, and I suggested to the university to start a Kongani center, Kongani language center in Kochi. That is under consideration now. आंदोलन जालें हांगा गोंयांत आनी आमची आनी तेंची लढाई जाली. कोंकणी मराठी म्हणटाले आनी ते कोंकणीच म्हणटाले आनी अशे वेळार आमी तेन्ना हें लडटाले त्या वेळार तेगेले कोण तरी येवन शापकान वचून पडलो पळय खंय तरी पडलो वचून आनी आमकां कांय खबर ना कोण तो पडलो पूण बाबा की हें आसा की हांवें कोणाक दांडू पडलो म्हणटरी तेगे तूं बाब आजो गेले दुसरे कोण तरी म्हणजे अशें बी घडटा केन्ना पण तेगेले शापकान पडलो म्हणटरी बरोवपाचें उरलें ना तेगेले लेखणी चालूच उरली. कोंकणी शाल बी द ऑफिशियल लँग्वेज ऑफ स्टेट गोवा.
आणि Marathi shall be used for all other official purpose. And Gujarati shall be official language of Damanandi. हे बिल जालें आनी आमी कोल्ड स्टोरेजीन गेले. आमी मराठी कोंकणी झगडटाले ते आनी कोंकणी जाली. म्हणजे कोंकणी जर जाली आमकां वायट दिसना, कित्याक आयज तेजो उपेग जाता. कित्याक कोंकणीचो उपेग जाता, कित्याक एक म्हणजे तुका स्वताचे भाशेन कितें बरोवपाक भुरग्यांक जाय तें बरोवपाक जाता, कळटा, भाशा कळटा सगळे तरेची. आनी ती कोंकणीच्यान आयज आमकां जे कितें नोकऱ्या लागून आनी कित्याक लागून जॉबा लागून सगळे तरी ती कोंकणीचे कंडिशन घातल्या नंतर ते भुरग्यांक आयज फायदो जाल्लो आसा. 1975 में कोंकणी रिकॉग्नाइज बाय साहित्य अकादमी और हमारे लिए सभी दरवाजे खुले रहे. उस वक्त जब मान्यता मिली कोंकणी को तो बाकी भाषाओं का साहित्य कोंकणी में आ गया. इलेक्ट्रॉनिक सिटीच्या आलवारा जमीन आणि नुकसाण भरपाई प्रकरणात IT मंत्री रोहन खंवटेक आदल्या मुख्यमंत्री पार्सेकाराची जाप. पार्सेकार म्हणटा आपणे कसलेंच सेटलमेंट करूंक ना, संबंधितांक मजत करपाचें ताचे तकलेन आशिल्लें. सरकारान आतां विचार करचो. इलेक्ट्रॉनिक सिटीची स्पीड पडली म्हण नोकऱ्यांचो हेतू साध्य जायना. इलेक्ट्रॉनिक सिटीच्या नांवान दिल्लीकारांक जमीन लाटू नाकात म्हण पार्सेकाराची शिटकावणी. पार्सेकारान सेटलमेंट केल्लो हे मात्र सेटलमेंट नावाचो प्रकार तो कांयच जावंक नासलो. सरकाराक करचो आसा सेटलमेंट करचो. खरेंच त्या 5 जाणांक नुकसान जाल्ली आसा, कारण नांवां तरी तेंची लिजाचेर लेसी म्हणून आसली. पूण म्हजे तकलेन आसलें की हांव मुख्यमंत्री आसा म्हणटा तांकां तेंची काळजी घेवपाची हांव करतलो, म्हजे तकलेन आसलें. पूण म्हज्या मनांत आसलें की तेंची नांवां ज्या अर्थी थंय रिफ्लेक्ट जाल्यात, त्यामुळे हांवूच हे करता फुडें तांची हांव वेवस्था थंय बऱ्या पद्दतीन लायतलो म्हणून. गव्हर्नमेंटाची प्रॉपर्टी हे ठीक आसा, पूण स्थानीक मनशाची लेसी म्हणून नांवां आसात न्ही भितरल्या 5 न इतले जाले तरी आय वॉज टोल्ड की ते सरकारची जमीन आलवारा जमीन आणि जेंची नांवां उरल्यान ही चुकून उरलेली आसात. 2.5 वर्सांच्या कारकिर्दीत जितले जावं शकता तितले हांवें केले. पूण ती स्पीड मागीर फुडल्या 5 वर्सांत न दिसल्यामुळे आता बऱ्यो कंपनी थंय येनात अशें म्हाका दिसता. गव्हर्नमेंटान सिन्सियर आसूंक चलना, सिन्सियर आसा हें दाखोवचें पडटा. ज्या हेतून ती जमीन घेतली ती सरकारान कोणाच्या घशांत पडची न्हय हेची काळजी घेवची. त्या क्षेत्रांतले नामवंत कंपनीकच ती दिवची. कोणाक खंयच्याय दिल्लीकाराक काडून लँड शार्क जे आसात तांकां कृपा करून दिवची न्हय. सत्तरीत अणसुले गावात रस्त्याचे हॉट मिक्सिंगाचे काम निमणे सुरू झाले. 2.5 किलोमीटर रस्त्या खातीर सुमार 90 लाख रुपया खर्च येतलो. नो रोड नो वोट म्हण लोकसभा वेंचणुके वेळार लोकांनी भूमिका घेतिल्ली तेन्ना सरकारी यंत्रणेन तात्पुरती व्यवस्था करून दिल्ली. आता आमदार देवियान फुडाकार घेवन हे काम चालीक लायले म्हण थळावे खोशी. हेजे फुडें आमी वोटूय बी मारचे ना. कित्याक मारपाचें? कितें फायदो आहा? रस्तो जायना जाल्यार आमी वोट घालना. पाल्या हाडून रस्त्याक खडयो सगळे माल मसालो उडय पाल्या घालता आमी मत घालता. आज आमी हांगा बिरोंडा पंचायतीन आमचो हो अंसोलेचो लॉंग पेंडींग डिमांड रस्त्याचो आज पूर्ण जाता. फायनली वर्क ऑर्डर मेळून आज इनॉग्रेशन जाल्लें आसा आनी इट्स अ 2.5 किलोमीटर रोड 90 लॅक्साचें काम फ्रॉम नाणूस टू रेडेघाटी. सो एक एक करून म्हाका दिसता आमची सगळी जी उरल्यात ती पळय जी कामां आसा आमची हें लॉंग पेंडींग आसा तें आज फुलफील जालां. त्याच भशेन बाकीचे खंय खंय उरल्या पळय कामां ह्याच पंचायतींनी प्रत्येक पंचायतीन म्हाका दिसता सगळी रोखडीच पूर्ण जातली. आमी हेच्या पयलीं 2017 आमी नो रोड नो वोटींग म्हण आमी हें डिक्लेअर केल्लें. त्याच्या नंतर आमकां बाबान आमकां फूल सपोर्ट केलो आनी त्याच्या नंतर आमची फायल फुडें वचून आमची आयज ती आमी भाभी कडेन वचून दिव्या राणी कडेन आमी तेजे उलोवन आमी तेज्या आयज तेंच्यान आमची फायल फॉरवर्ड करून इलेक्शना पयलीं तेणी सांगलें आमी हॉट मिक्सिंग करतले, पण मातशें लेट जालें. तर काम बरें जालें
ताका लागून सगळ्यांचे हांव थँक्स म्हणटा आनी कितें अशी आमची कामां जावपाची बाबाक हें करता आनी भाभीक रिक्वेस्ट करता की आमच्या गांवाचें मातशें लक्ष घालपाचें आनी बरें काम करपाचें. तुमकां खबर आसतली की 2017 जेन्ना असेंब्ली इलेक्शन असलें तेन्ना सत्तरी तालुक्याच्या अंचोले गांवांत नो रोड नो वोट म्हणून लोक हट्टाक पेटलेले, कारण त्यांच्या गांवांत जो रोड असलो तो सामको एकदम पाड जाल्लो रोड. आनी तेज्या उपरांत जेन्ना तेंची मिडियाचेर न्यूज येयली तेज्या उपरांत कलेक्टर स्वता हांगासर येवन एक 2-3 दिसां भितर तांकां प्रोविजन करून तांकां पॅचअप आनी सगळो रोड करून दिल्लो आसा. आनी तो रोड 1-2 वर्सान काबार जाला, पण आयज जो तुमी हांगासर हॉट मिक्सिंग पळयता तोच रोड आयज परतून डॉक्टर दिव्या राणेन हांगासर येवन रोडाचें हॉट मिक्सिंग इनॉग्रेशन केल्लें आसा. हो जो टोटल रोड आसा तो 2.5 किलोमिटर आनी ह्या रोडाची टोटल कॉस्ट एस्टिमेट आसा 90 lakhs. वाळपयच्यान स्टुडंटा खातीर कल्पेश गावस. फातोड्ड्या स्टेडियमाची सध्या दशा जाल्या. अचकीत पावस आनी वाऱ्यान खंय स्टेडियमा वयले पत्रे उडून गेल्यात. 11 तारखेक परत एकदां उडून गेल्ले आनी 10 दिसांनी परतूय तोच प्रकार. पत्रे तशेंच लोंबकळटा म्हण स्टेडियमा लागसार रावपी लोक सांगतात. खेळा मंत्री गोविंद गावडेन सरप्रायज विजीट दिवन कांयच फायदो जावंक ना. सगळे आसा तशेंच आसा म्हण लोकांची कागाळ. फर्स्ट 1 तारीख पत्र पडलेली इन्कम टॅक्स स्ट्रक्चर अजून तेंगा लावता आनी कोण येवन ते पत्री काडपा पळय. हांवें काल 22 तारीख काल रातची बोर वारमाल आनी कितली पत्री पडलो हिंगा थिंगा लोकां गाडयो बड्यो चकले सगळ्यात. पयर गोविंद गावडे येयलो सकाळ फुडें सरप्रायज दिलो खंय वॉट इज द यूज हें काडून जाल्यार सरप्रायज कोण लोक नासतना समोर येयलो तो नेक्स्ट टायम मात गोंदवाडे मातसो पत्ते सरप्रायज दी आनी आमकांय सरप्रायज तें काडून काय खबर कोणी काडपाचें. आमकां डेंजर सारकें पडटा गाडयो बड्यो भायर आहाय मागीर गाडयेचे पडले कोण दिता पयशे. मिडियाचो बोवाळ जाताच मंत्री गोविंद गावडेन 15 दिसां भितर काम करपाचें उतर दिलां. ह्या गोष्टी कडेन आमी कोणाक ब्लेम करपाक शकना, कारण पत्री उडली हें कोणी तरी थंय वचोन ती उबारून काडून वडोवना. बरोबर ती वाऱ्यान खंय तरी वादळान आनी म्हाका दिसता फर्स्ट टायम आफ्टर 35 years ऑफ दीस कन्स्ट्रक्शन ऑफ द स्पोर्ट्स एम आय मिस्टेकन ना जाल्यार की रिवर्स दुसऱ्या सायडीच्यान पत्रे उडटाले, पण हो फर्स्ट टायम रिवर्स सायडीच्यान आज पत्रे उडिल्ले आसात. आय हॅव ऑलरेडी गिवन अ डायरेक्शन आनी हें काम रिप्लेसमेंट ऑफ द शीट्स जे आसात ते म्हाका दिसता विदीन दीस 15 to 8 days भितर विदीन टू 15 days किंवा बाय मॉन्सून येवचे पयलीं हें जातलें, कारण आय हॅव ऑलरेडी गिवन अ डायरेक्शन टू एक्झिक्यूट द वर्क. बाय हुक ऑर क्रूक वी हॅव टू एक्झिक्यूट दी वर्क, कारण अहेड लुकिंग अहेड फॉर द अंडर 17 वुमन्स फिफा वर्ल्ड कप वी हॅव टू प्रिपेअर अवर्स. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन नॉन क्वॉलिफायड मनशाक नोकरी दिल्या आनी IPHB कामगारांचेर अन्याय करता म्हण कामगार फुडारी पुती गांवकाराचो आरोप. ह्या कामगारांचे प्रकरण न्यायप्रविश्ट आसा म्हण सांगचे परस सरकारान ऑर्डिनन्स काडून तांच्यो नोकऱ्यो साल्वार करूं येता म्हण पुती सांगता. कोविड वॉरियर्स म्हण भलायकी कामगारांचो किस काडून आतां खंय तांकां वाऱ्यार सोडल्या. ताजेर विश्वजीत राणे स्टेटमेंट की मॅटर इज सबज्युडिस. एक्चुअली ती मॅटर सबज्युडिस ना, तातूंत ऑर्डर क्लियर बरयल्ली आसा की 9 जाण भितरले जे क्वॉलिफिकेशन आसा ते 9 जाणां सर्वीस प्रोटेक्ट जावपाक जाय आनी उरल्या जे 20 काय 19 काय 20 वर्कर उरतात तेंच्या बद्दल तेंच्यांनी एक ऑब्जर्वेशन आसा. खरें म्हणजे ते क्लास 4 एम्प्लॉईज. ताणें जो स्टेटमेंट केला की मॅटर सबज्युडिस, हांव तांकां एकच विचारपाक सोदतां की हे 20 वर्करांक जर खरेंच तांकां रिहॅबिलिट करपाक जाय अशें दिसता, कारण ते कोविड वॉरियर्स सर्टिफिकेट आसा तांकां तुमी गेली 7 वर्सां राबोवन घेतले, कोविडाच्या टायमार तेंच्या कडेन काम करून घेतले, ताचो सत्कारय केला. आनी जेन्ना एश्युरन्स ताणें दिल्लो जेन्ना तो हेल्थ मिनिस्टर त्या की तेंचे आमी तांकां रेगुलरायज करतले आनी तेंचे पोटार मारचे ना, एक आपूण तुका इलेक्शना पयलीं एश्युरन्स दिलो. म्हाजें म्हणणें इतलें, तांकां जर एकोमोडेट करपाक जाय जाल्यार तुजें पयलींचे जे ओल्ड एज स्टँडर्ड ते करून एकोमोडेट करूं शकता. तेज्या डिपार्टमेंटान ताणें BA क्वॉलिफिकेशन आसलें म्हणजे
ऑर्डिनरी ग्रॅज्युएट आशिल्लो भुरग्याक इंजिनियर जर पोस्ट दिवंक शकता, काडा इन्फॉर्मेशन. ताणें इंजिनियर पोस्टिंग केल्ले आसात नॉन क्वॉलिफिकेशन मनशाक, आनी अशी खुबश्यो गोश्टी आसात. 1 तारखेक एक व्हडली सभा घेवन जी युनियनां तेजे कडेन आसा त्या सगळ्या सभेच्या वर्करांक ते घेवन बसतले आनी सरकारा कडेन डिमांड करतले की एटलिस्ट 17,000 तरी बेजीक पगार आहा तो दिवचो म्हणून. गोंयची मिनिमम वेज वाडोवपाक जाय, कारण आमचे जे लोक डे टू डे लोक जे काम करतात ते आज सर्वाय जावंक शकचे ना. आनी ज्या पद्दतीन म्हागाय वाडलेली आसा, जी मिनिमम वेज 372 आसा, त्या 372 ह्या कामगारांचे काय भागपाचे ना. ट्रॅव्हलिंगाक सुद्दां तो कॉस्ट वचपाचो ना. आनी म्हणून आमी डिमांड करतात एज अ युनियन की मिनिमम वेज गोंयची 1 तारखे पयलीं सरकारान नोटिफिकेशन काडपाक जाय, ना जाल्यार आमी आंदोलन करतले. फोंडेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.